तुमचे तिकीट अनावन्स जावचे कोणाक दिवचे म्हणून तर त्या बाबतीत तुमचं नाव सगळ्यान वयर आसा जर तरी तुमकां जर दिली जाल्यार ह्या फावटी तुमी कितके मतांनी आणि फुडली कितें कामां आसतली तुमचें नियोजन दवरलां? तुम्ही जाणात गेली सर्वप्रथम गेले उत्तर गोव्याच्या जनतेचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता. तांचो आशिर्वाद तांचे सहकार्यामुळे 25 वर्सां खासदार म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी. हाज्या फुडें जर पार्टीन संदी दिली तर निश्चितपणे विकास हो कंटिन्युअस प्रोसेस, नवीन नवीन सगळ्यो गोष्टी करची पडटात आणि येणाऱ्या हातूंतल्यान जे लोकांक दुपेत आसलेल्या लोकांक जे जाय आशिल्ले अशे प्रोजेक्ट आतां पर्यंत आमचे जवळ जवळ 1200 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट जाले कंप्लीट. थोडे जावपाचे आसात आमी प्रोजेक्ट जाले आणि त्या हातून आमकां खूब समाधान दिसता की ऑल इंडिया लेवलाचेर आमी ह्या डिस्ट्रिक्ट आपल्या मतदारसंघाच्या विकासान 10व्या नंबराचेर आसात. ही सर्वे इंडिया टुडे आणि इंडियन एक्सप्रेसचे सर्वे हे सगळे सांगिल्ले आसा. त्यामुळे आनी संदी मेळ्ळ्यार निश्चितपणे आमी तो आंकडो आनी सकयल येवपाचो प्रयत्न निश्चितपणे विकास करून करतले. पूर्ण निधी पयसान पयसो हो लोकांच्या विकासा खातीर आमी घालतले आणि जें कितें ग्रामपंचायतीक जाय, जें कितें म्युनिसिपालिटीक जाय, जें कितें लोकांक जाय अशें तरेचे प्रोजेक्ट आमी करतले. दोन्ही सीट ह्या फावटी जिखून येतली गॅरंटी? ह्या वेळी आमकां खात्री आसा कारण आमी 1999 वर्स दोन्ही सीट जिखिल्ले, 2014 दोन्ही सीट जिखिल्ले. आज आमचे कडेन आमदाराची संख्या जी आसा, इवन काँग्रेसीसून भारतीय जनता पक्ष येयल्ले नवीन आमचे आमदार आसात, हांचे सहकार्य ह्या वेळी आमकां मेळटलें आणि गोंयचे दोन्ही सीट. ह्या फावटी साऊथ गोवान कितें स्पेशल सरप्रायज आसतली पार्टी तर्फे की कोणाक दितले अशें? अजून ते पार्लमेंटरी बोर्ड ठरला. आमी हांगसरल्यान सगळें एक्सर्सायज करून तांचे कडेन धाडिल्लो आसा आणि विचार करून तर तुमकां निर्णय आसा की तुमी ह्या जशें ज्या पर्यंत खोशी दिसता तशें तुमकां दिसता की तिकीट कन्फर्म जावंक शकता? अशें आसा लोकांचो आग्रह जो आसा आग्रहाक तेणी मान दिवचो, लोकमताक मान्यता दिवची अशें कितक्या मतांनी स्वता खातीर म्हाका एक फावट जर परत तुमी उबे रावल्यार कितक्या मतांनी येवं शकता तुमी? आता तसो अन्ना सगळे पण गेल्यापेक्षा जास्त काकाच बरोबर सांगितलं. गेले फावटीचे सगळे मार्जिन जे आशिल्ले ताचो रिकॉर्ड आमी करता. थँक्यू.